प्रितीच्या भयणी भावांनो, कालच्या शुभ वर्तमानान आमी नियाल केला जेजूच्या मिशना वरवीं. जेजूचें मिशन कितें? जेजूचें मिशन जावन आसा देवाचें उतर सगल्यांक परगटूंक. आनी हेंच मिशन आमकां सगल्यांक दिलां देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजूच्या नोंदरे विशीं आमकां सांगता. जीजस इज गेज. जेन्ना जेजूची नोदर आमी आमच्या जिवितान अनुभवता, आमचें जिवीत बदलता आनी आमचो भावार्थ घट जाता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मातवेच्या आपोवणे विशीं आमकां सांगता. मातवेक जेजूचे वा देवाचे आपोवणे कशें मेवले. जेन्ना जेजूची नोदर मातवेच्या पडली तेन्ना मॅथ्यू आपले काम आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या पाटलाव करूंक गेलो आनी आपलें जिवीत बदल्लें. जेजूची नोदर जावन आसा आमकां देवाचो मोग आमकां दाखयता. जेजूची नोदर आमकां नवें जिवीत दिता आनी आमकां शांती दिता. जेजूची नोदर आमची पातकां उगडास कोत्ता. जेजूची नोदर आमकां बल आनी शक्ती दिता जेजूचो पाट लाव करूंक. जेजूची नोदर पळयतकूच मॅथ्यू उठून जेजूच्या पाटल्यान वयता आनी जेजूचें उतर परगटूंक तयार जाता. तर आयज आमीच नियाल करुया, आमची नोदर कोणाचेर आसा? जेजूचेर वा संवसारी वस्तूचेर? भावा भयणांनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां म्हणटा, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटांकारांक ही वैजाची गरज आसा. आनी आमकां सगल्यांक खबर आहा हो वैज कोण तो? हो वैज आमच्या जिवितान कोण तो जावन आसा जेजू. जेन्ना आमी वायट करता, जेन्ना आमी वायट मार्गात चलता, वायट चिंता, तेन्नाच आमचो वैज जेजू आमकां बऱ्या रस्त्यार हाडटा. तर आमी आमकांच विचारुया, आमी तयार आसा जेजूचे नोदरेन चलूंक आनी जेजूक आमच्या जिविताचो वैज करूंक? जेन्ना आमी जेजूच्या नोदरेन चलता, आमी देवाचें उतर परगटूंक तयार जातलीं. जेन्ना आमी जेजूचे नोदरेन चलता, आमी आमचो भावार्थ घट करतलीं. माथ्यो जेजूचे नोदरेन चलून देवाचें उतर परगटूंक तयार जालो. ताणें आख्खें शुभ वर्तमान बरयलें आनी जेजूचें उतर परगटलें. माथेवा भाशेन देवाचें उतर परगटूंक आनी जेजूचे नोदरेन चलूंक आमी तयार आसा? ह्याच प्रश्नाचो आयच्या मिसांत आमी सगळीं नियाल करुया. आमेन.